आयच्या मिसांत आमी वालंकांच्या केसाका देवान बरी भलायकेन दवरूंक आनी बरी कृपेन वाडोवंक आमी मीस पेटयता. तशेंच आज एम क्लॉयड पेरेर आपलो जल्मदीस समोरमता. देवान ताकाय सुबान देणी दिवंक आनी ताकाय कृपेन बरोवंक हे मिसांत आमी मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयज आमी सोगली व्हडा खुशालकायेन आनी भोगतेन आमचे स्वर्गीचे आवयची कुडी ओतम्या सोद स्वर्गार व्हरोन समोर रंबूंक एकठांय जाल्या. आंकवार मारेक देव बापान मूळ पातका विणे जल्माक हाडली आनी तिणें आपलें जिवीत मोगान आनी पवित्रतायेन सारलें. देव बापान तिका कुडी ओतम्या सोद स्वर्गार उबारून व्हेली. हो तिजो बरे जिविताचो मुकोट. आयच्या संबरमणीचो विशय म्हणल्यार मारये भाशेन मेकळीकायेन जिवंक बरोसो सांबाळुया. मारी बरोशान जियेली. तिणें खुशाल तशेंच आव्हानाच्या वेळार देवाचेर आसलेलो आपलो बोरवाचो सोडलो ना आनी हेच पासत ती जिवितांत जोयतीवंत जाली. आयज तशेंच आमी आमच्या भारत देशाचो सुटकेचो दीस समोर उमता. आमच्या देशान आमकां नीज नागरिकां कशीं जियेतेल्या जाल्यार सगळे आपल्या होप पाळोवंक मेकळीताय जाय. मारी आमची सोर्गीची आवयच्या पावलांनी आमच्या देशाच्या वडिलांक गुलाम देवाची कृपा तांकां मागुया. तेच बरोबर आयज आमच्या मान दोन प्रांतांत दामावाच्या मिसावां खातीर आमी मागता. दामाव वावुरतेल्या मिशनरांक देवान सांबाळूंक आनी तांचो वाव सुफळ करूंक तांकां मारीच्या गोपान घालुया. आज आमी आतांच आयकलां तशें मारीच्या सुर्ग बरोवणाचे आमी परब समोर उमता आनी माडयेक देवान कुडी आत्म्याचो स्वर्गार व्हेली. हातूंत तिणें आमचें सोयींब देवा सुरशीं पावयलें आनी आमचे शेवटाचें ठिकाण खंय तें आमकां दाखयलें. देवान वर्तें देणें मारये वरवीं आमकां उगडलां तें उडकून आमी देवाक आर्गां दिवया. आनी आमी उत्सुक्त कशी आमी पडल्या आनी जायते पावट स्वर्गाचेर दोळे लावन जेवचे सुवातेर आमी संवसाराचेरूच तिखाण हें आमचें सासणाची तिखाण जाल्ल्या भाशेन आमची चाल जाल्या. असले आमचे चुकीचो उगडास करून देवा लागीं एकामेका लागीं बक्षुणें मागुया. हांव पातकी सर्वोपकार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या उच्चारून सांगता. मनाची दूत तोंडान उच्चारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन सदांच सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक
आणि तुमकां बाबा पुनिलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. देवाक वाखाणणी मोहिमा दिवंक आमी आतां मोहिमा गायतल्या. प्रार्थूया. सर्व राष्ट्रांच्या दोन्ही आमच्या मोगाळ बापा, ज्या दिसा तुवें आंकवार मारे कुळी आत्म्याचोय स्वर्गाचे मोहिमेक उबारून वेली, त्याच दिसा भारत आमचो देश स्वतंत्रताय सोडूंक पावलो. एक तुजे साणवायची आनी मोगाची वडखुळा म्हूण आमी दिनवाशी काळसान ओळखून घेता. आमचे सुर्गेचे मायेच्या आसऱ्या खाल भारत मातेची समेस भुरगीं सुरवायटांतली सुटोवन
आत्म्याची स्वतंत्रताय सोडून आणि स्वर्गार सुखे जिविताची बुरथी बोगूंक पावू. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणांची यथा आणि राजवट चलयता सासनांच्या सासना. जुदिताच्या पुस्तका वेलें वाचो. म्हज्या दुवे संवसारांतल्यान सगल्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडते सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं आनी स्वर्ग आनी प्रितूम रचलेल्या देवाक वाखाणी जावं. आमच्या दुस्मानाच्या मुखेल्यांचे मस्तक कापून ताणेंच नीट वाटेन तुका चलयली. तुवें दाखयल्लो विस्वास मनशाच्या मोतींतलो खोदीच उबोवन वेचना, पूण तांकां देवाचे पदवेचो सदां उगडास हाडटलो. देव तुका सदां काल हो मान फावो करूं आनी शुभ आशिर्वाद तुजेर घालूं. कित्याक आमचें राष्ट्र तेंपोन माती खावंक पावलोलें तेन्ना तुज्या जिवाची तुवें पर्वा करूंक नाय, पूण आमच्या देवा मुखार नीट चलून आमच्या घोट्टान तुवें वाटायलें. तेन्ना पोरजेन व्हडल्या ताळ्यान तिका शाबासकी दिली आनी हे आवाजान आख्खें शार गाजलें. देवाचें उतरें. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा सवें मुरगोट्टा कालीज म्हजें. सगलीं म्हणुया. सर्वेस्परा सवें मुरगोट्टा कालीज म्हजें. सर्वेस्परा सवें मुरगोट्टा कालीज म्हजें. म्हज्या देवा सवें बोल म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हजी सोडवण केल्याय म्हूण हांव सोंतोसतां. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगोट्टा कालीज म्हजें. बलिश्टांच्या दोनूय मोडले, पूण असोबतायेचें बोड वाडलें. पोटभर जेवतालीं तीं दिसवडो जोडपाक वेतात, पूण भुकेन मरतात तीं आनीक वावराक वचनात. वाजरी बायल 7 फावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांची आवयक आतां बुजवण ना. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगोट्टा कालीज म्हजें. सर्वेस्पर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता. खोंडांत देंवयता आनी थंयसरलो भायर काडटा. सर्वेस्पर दुर्बलकाय धाडटा आनी गिरेस्तकाय दिता. तोच दोंडीर शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगोट्टा कालीज म्हजें. गरिबांक तो दुल्लींतलीं उखलता, दुबल्यांक तो शेणांतलीं वयर काडटा. कुंवरां मोदें तांकां बसयता, मानाचें आसोण तांकां नेमून दिता. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगोट्टा कालीज म्हजें. बागयोन पावलून गालेसियाकाराक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आपले सोतेची जावंक तुमकां आपयल्यांत, पूण आपले सोतेच्या निबान मात कुडीच्यो खुशो पाळी नाकात. बोगोर एकामेकाची सेवा करात. आखी सोमूर्त एकाच उतरान आटापल्या. तुजो मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेलायचोय खोर. कित्याक एकामेकाक घास मारून खाशात जाल्यार तुमी एकामेकाक नाच कोत्तोल्यात. सांगता तें हें, आत्म्या पोरमोणे चलात आनी कुडी मासाच्यो खुशो पाळूंक तुमी पावची नात. कुडीच्यो खुशो आत्म्याचेर आड आनी आत्म्याच्यो खुशो कुडीचेर आड वेतात. त्यो एकामेकाचेर जुस्तात देखून तुमकां जाय तितलें तुमच्यान करूंक जायना. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. आतांच्यान सगल्यो पिडका म्हाका म्हणटल्यो सुबागी.
Vesperat sui sui, Vesperat sui sui, Vesperat, Vesperat, Vesperat sui sui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका आसूंया. मारयेन म्हळें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा म्हज्या तारुका सवे म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकुर्णीचेर ताणें दिश्ट घाली. आतांच्यान सगळ्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बलिश्ट तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता. पिणकेचे पिणगेंत ताची दया. आनी बावड्याची तो सक्ती दाखयता. काळजांत गोड दवरतल्यांक दिसपटायता. पदवेदारांक तो सदरा वयले शेवटीता. कालत्या मनशांक उंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बरें बरें देण्यांनी भरता. ग्रेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आपले काकलुदीचो ताणें उगडास धरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. अशी आमच्या पुर्वजांक आब्रामाक आनी ताचे संस्थीक निते काडी केल्ली बासावणी पाळली ताणें विस्वाशीपणी. मार्या सुमार 3 म्हयने इलिझाबेथीशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परत गेली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्त. बाबा भयणीनो, आज पवित्र सभा मारे कुडी आत्मे सयत स्वर्गार वेली व मारेचें सर्ग वरोवन ही परब समारंभता. तेच बरोबर आमी आमच्या भारत देशांत आमचे स्वतंत्रतायेचो 78वो दीस समारंभता. मारयेक देवान ही मोहिमा दिली. जंय तिचे कुडीके मेकळी थाय बेडली, हेच मेकळी थायेन मारयेन भारत देश घेतलो आनी भारत देशाकूय हे मेकळी थाय दिली. हे तरेन आमच्या देशांत आमी मेकळीक ताची नागरिकां कशी जिवंक आनी मेकळी थाय मेळूंक, जे कितें आमचे सुटके झुजाऱ्यांनी आपलें बलिदान केलें ताचो फोड आमकां पावूंक. ह्या दिसांनी सोशल मिडियाचेर आनी टीव्हीचेर एक बातमी जोरान चलता आनी ती म्हळ्यार वोट चोरी. मतदान केल्ले हाची चोरी जाल्या. आनी थोडे दीस फाटीं राहुल गांधीन कर्नाटकांतल्या बेंगलोर वाठारांतल्या एका मतदारसंघाचेर अभ्यास करून 1 लाख अदीक मतां चोरल्यांत. म्हळ्यार हे मतदातीनांच वा आसात तांची नांवां कितलेच पावटी घातल्यांत. ही वस्तू घडबड करून तो म्हणटा, हो एक मतदारसंघांतल्यान आमकां जो आमदार मेळचो आसलो तो BJPन वेला. आनी हाका लागून ताचे 2 आरोप. इलेक्शन कमिशन आनी BJP बरोबर वावरतात. हांची मेकळी थाय नागरिकाच्या हातान हे देशान घातलेली. हातूंत आमचें परतून गुलामपण जालां. लोकशायेंत आमी नागरीक पदवीदार. आमी मत दिता तेन्ना आमी आमची पदवी दिता. कित्याक जांकां आमी विचून काडटल्या तांणी ती पदवी जबाबदारीन पाडूंक आनी सांबाळूंक आनी तरेन देशाच्या नागरिकांक बरें तें दिवंक. आनी अशी ह्या मतांची जर चोरी चलता जाल्यार पोरजां विचून काडटा तो सरकार येना. जे सुदरीर आसात ते असल्यो नाळबुद्यो करून आपणाकूच सुदरीर दवरतात आनी हातूंत लोकशाही ना. ही जुलमशाहीच. एके जुलमशाहींतले सुटले आनी दुसरे जुलमशाहींत आमी पडल्या हो आमचो व्हडलो विचार. आनी विचाराचेर ह्या दिसांनी ही भासाभास चलता. देवान आमकां गुलामां जावंक निर्मुख नात. देवान आमकां मुक्त जाल्ली स्वतंत्रताची भुरगीं कशीं केल्यात, रोचल्यांत. आनी देखून हे देशांतूय ह्याचे दिसा की आमकां स्वतंत्रताय मेळप म्हळ्यार ही देवाची जेवजण आनी देवाचें जो बरेपण हें आमी समजुया. आयच्या पयल्या वाचपांत देव आपले पुर्जेक
ही मेकळीताय दिता. जुदीत एक विधवा सोबीत रुपाची वस्तुरी. बेथुलिया हो एक धाकटो गांव आनी ह्या गांवांत होलोफर्नेस पण म्हणटा तो आसियेच्या राजाचो एक मुगदम. ताणें कितें केल्लें, ताणें जें उदक आनी जेवण ह्या गांवांक येतालें तें ताणें बंद केलें आनी ह्या लोकांक व्हडव्हड्यांनी मोरचे हे असले दीस तांचेर धाडले. आतां तेन्ना हो लोक एकूच मागणें करतालो, तें म्हळ्यार आमकां कोण सोडयतलो ह्या व्हडव्हड्यांतली. आनी तेन्ना हे जुदीत वस्तुरीक देव विचता आनी जुदीत वचून होलोफर्नेस हो तिच्या रुपाक बोलता आनी ती ताचो जीव काडटा. आनी हे तरेन ह्या देशाक मेकळीताय मेळटा. जो विरोधी आनी अपराधी आसलो ताचो नाश जाता आनी निरपराधी कोश्टवतालीं तांकां मेकळीताय मेळटा. आनी असले मेकळीतायेंतल्यान देवान आपले पुर्जेक सोडयली. ही मेकळीताय जातूंत मनशाची कूड कोश्टवताली, आतां देव दुसरें पावल घेता जंय मनशाचो आत्मोय खरे मेकळीतायेन जिवंक आनी देवाचे कुरपेन भरूंक आनीक एक वस्तुरेक देव विचता. ते वस्तुरी म्हळ्यार आंकवार मारिया. आयची परब मारयेचें सर्ग वरण हें आमी समजूंक जाय. मारयेक पयलोच बोडवो दिसतलो तेन्ना बोडव्यान मारयेक म्हळें, नोमान कुरपेन बोल्लोली, म्हळ्यार तूं आख्खीच कुरपेन बोल्ल्याय आनी तुका कुरपा जोर आसा, तुका पातोक ना. म्हणटच देवान तिका मूळ पातकांतली सोडयली आनी ती कुरपेन बोल्लेली वस्तुरी. आनी असले कुरपेन बोल्लोलीक देव विचता. कित्याक विचता? आपल्या पुताक मनशा मदें धाडूंक आनी मनशाचें धारण करूंक. आनी मारिया जी मनीस नदरेन चिंता ती बोडव्याक म्हणटा, म्हाका खंयच्याच दादल्या लागीं सबंद नात, हें कशें घडटलें? आनी बोडवो तिका देवाची भास, देवाचो निरोप दिता. पवित्र आत्मो तुजेर सावळी घालतलो आनी तूं भुरग्याक गर्भेसांतल्यान जल्म दितली. म्हणटच हे उजवणेंत देवाची उजवण सुपूर्णायक पावता. तुजें उदारपण देवाक जाय. आनी मारिया म्हणटा, ही आसा हांव देवाची चाको. मारयेन देवाच्या पुताक आपल्या जिवितान बिराड केले आनी देखून देव जर तिचे कुडीन बिराड करता, ही कूड पातकी जावंक जायना. ही कूड चुकीन घुसपल्ली जावंक जायना. आनी ती चुकीत आसा जाल्यार देखून जो पूत मनशांक थारोवन दितलो तोच पूत ते आवयक पयलो सोडयतलो. आनी मारिया हे जेजूच्या आसण्याचें बरेपण बरतेन अणभवता. तिच्या जिवितान कोस्ट आयले नात, दुबावेण आयले. आपलो पूत कुरीस घेवन वेतालो तेन्ना, तो कुर्सार वडवळटालो तेन्ना, ताका सयत्यो मारताले आनी भाले तुपताले तेन्ना दुबावेन तिचें काडीस तितलेंच दुखलें आनी तितलेंच वडवडलें. तरी जें देवाक तिणें वय म्हणलेलें तें तिणें केन्नाच पाटींग घेतलें ना. ती कुर्सा मोडी उबी रावली. जें वय म्हणलेलें तें उतर सुपूर्णायक पावूंक. आनी मारिया मरता आनी देव तिका कुडी आत्म्यासय स्वर्गार व्हरता. आतां मारयेक कुडी आत्म्यासय स्वर्गार कित्याक व्हेली? मागीर पावलो रोमकारांक बरोवन आमकां अशें म्हणटा, सुरवेच्या आवय बापायन पातोक केलें आनी देखून पातकाक लागून मरण आयलें. आतां मारी सोबे जर पातोक ना, ती जर कुरपेन बोल्ल्या, तिका मरण खंयचें? म्हणटच देवान तिका मरणांतली वाटयली. कित्याक मरण जर पातकाक लागून आयलें आनी मारीक जर पातोक ना, तिका मरणय ना. आमी तिचें मरण समोर उमताव. ही ती मनीस कशी जियेली देखून कालचे दीस आमी पळयताले. ती तिची खोल न्हीद, जे न्हिदेंत देवाचें तेज ती संवसारांत अणभवता आनी देव
हे तेच ती जिणें आपल्या खोल निधींतल्यान अणभवला तें देव तिका मोहिमेन स्वर्गार व्हरता. देखून ती पातोक नासलें देखून ती मनशा भाशेन तिची कूड हांगासर कुसली ना, पूण तिका देवान कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हेली. आतां मारिया जेजूची आवय, जेजू देवाचो पूत. जेजूक जर फोंडांत पुरलो, मारी कित्याक पुरली ना? जेजूक फोंडांत वचूंक जाय आसलो, कित्याक ताचें मिसांव सोडवणीचें मिसांव. जी कोण ताचे आदीं मरून गेल्यांत तांकां सोडवण दिवंक जेजू तांचे बरी एक जालो आनी देखून तो फोंडांतलो तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जावन मोहिमेन स्वर्गार चडलो. मारिया स्वर्गार चडली ना, मारीक स्वर्गार व्हेली. देवान तिका ही मोसरी दिली आनी ही मोसरी म्हळ्यार आमकां एक संदेश. मारी भाशेन आमचें ठिकाण थंय, जंय मारिया गेल्या थंय आमी वेतल्या. ही परब हे मारीचें जैत आनी आमचो बरो वासो समोर उमता. बाबा भयणीनो, आयचे परबेन जोर आमकां हें सोत पवित्र सभा शिकयता. हे परबे वरवींच आमचें जिवीत आमी देवाचेर विस्वासून जिवंक आमकां हांगासर उलो. आमी बाबार्थी कशीं हें देवाचें उतर ओळखुया आनी कसलेच गुलामपणांत न्हय, पूण मेकळीतायेन जियेतलीं भुरगीं जावया. जशें बागीन पावलो दुसऱ्या वाचपांत म्हणटा, देवाच्या आत्म्या वरवीं आमकां सुटका मेळ्ळ्या आनी देव आमकां सोडयता. देखून आमी कसलीच गुलामां जावची न्हय. दोन तरांच्या गुलामपणांची तो गजाल करता. पयलें म्हळ्यार आमच्या कुडीच्या वंडावण्याची आमी गुलामां जावची न्हय, आमी मेकळीक जावया. आनी दुसरें म्हणटा, आमकां अधिकार आसा आनी पदवी आसा देखून आमी दुसऱ्यांकूय दामून दवरून आमची गुलामां करची न्हय. तांकां आमी मेकळीक करुया, कित्याक तातूंतल्यान आमीच अदीक मेकळीक जाता. आज ही परब समोर उमथाना हें देवाचें वर्तें देणें देवान आमकां दिलां. क्रिस्तांवां कशीं आनी देशाची नागरिकां कशीं तें पूर्णपणी आमी समजुया आनी आमी पाडुया. आमी कशें पाडूं येता काय? पयले सुवातेर पयल्या वाचपांत जुदितान केलें तशें. जुदितान आपणा लागीं कितें करूं येता तें तिणें हे बेतुल्या गांवच्या लोकां पासत केलें आनी ती जैती वन जाली. आमी आमच्या देशा पासत जाय तें करूं येता. धाकट्या धाकट्या वस्तूंनी आमी जर जबाबदारीची जाल्यार आमचो देश खरी स्वतंत्रतायेचे मेकळीतायेन जियेतलो आनी तातूंत आमी मेकळीक मनशां. धाकट्या वस्तूंनी आमची जबाबदारी ओळखुया. धाकट्या वस्तूंनी जे आमी सवकार दिवं येता थंय आमी सवकार दितलीं जावया आनी आमच्या देशाक बरें करून आमची मेकळीताय आमी समोर व्हरया. दुसरे सुवातेर मारयेक देवान कुडी आत्म्याचो स्वर्गार व्हेली. हे तरेन तिची कूड देवान मेकळी केली, मरणांतल्यान कुसूंक दिना जावन. आमी सगळीं एका दिसा मरतल्या, पूण देव आमकांय बी आपणा सुरशी व्हरता. आमचें बरें जिवीत आमकां पवित्र करता. बऱ्यो चाली करुया. दुसऱ्यांचें वायट करतल्यो न्हय, दुसऱ्यांच्यो गजाली करतल्यो न्हय, दुसऱ्यांक पातकाचे सोयीक जातले न्हय, पूण बरें करून मारये भाशेन आमी देवाचे कृपेन वाडुया आनी देवाची मोजरी मारेक दिली तातूंत आमकांय वांटो आमी सोदुया. आनी तिसरे सुवातेर ह्याची परब आमकां समोर मुखार आपयता. आमी देवाची भुरगीं, देवान आमकां विचल्यांत देखून आमी एकामेकाच्या जिवितांत कुशालकाय हाडटलीं मनशां जावया. आमी दुसऱ्यांक खुशाल करता आनी दुसऱ्यांच्या जिविताक अर्थ दिता तेन्ना देवांची मेकळीताय आमकां दिल्या. ती मेकळीताय दुसऱ्यांक समजूंक आमी ताका आदार दिता. ह्यो असले मेकळीतायेंतल्यान वायतो समारंभ करून देवाचें देणें आमकां भरतेन मेळूं म्हूण ह्या मिसांत आमी मागुया. सगळे आमी बी रावया. आमचो बाबाट थिरावंक आनी थिरायल्लो बाबाट परगटूंक आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. सोत मानता हांव देवाक, सर्व पदवीदार बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रुचणारा,
आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकलेच पुताक आमच्या सुम्या तो तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो आंकवार मयदान चलवलो पोसल्या काल ताणी क्रूस सोंसली ताका क्रुसार चडलो तो मेलो आनी ताका लिखिलो तो मेल्ले वने देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सुर पवित्र देवा बाबाच्या उजव्याक बसला तुवें तान जिवी आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येता सोद मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता पातकाचे भोगसणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. देव आमचो बाप तो मोगाळ बाप तो आमकां आयकता आनी आमच्या गरजांक पावता ताचेर विस्वासून आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हातांत घातलेले पोरजे बोरवाशान चलोवचे खातीर देवाच्या मोगान वाडूंक दिसा दिसपोटी मागण्याची जिवीत ताणें आपणावंक आनी जेजूच्या पावलांनी ते चलूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी बोड तांकां बापा लागीं मागुया. विश्वासान केली आमची आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी पक्षाचे मोन सोडून दवर एका नागरिकाक मेकळेपणान आनी नितीन आपल्या अंतस्करणा प्रमाणें जियेवंक आनी भारत देशाची उदरगत जावच्या शांती एकवट आनी नीत सांबाळूंक ते वावुरल्यार पुरो म्हूण तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या जिवितांत तशेंच आमच्या गोराब्याच्या आनी इश्टा मित्रांच्या जिवितांत आसलोल्या कोश्टां त्रासां मदें आमी आनी तांणी जेजूचेर बावार तीर दवरूंक आनी मारयेन दाखयलेले वाटेन बोरवाशान चलूंक भोव करून मिसा आनी कुटुंबीक मागण्यां वरवीं निराशीपणाचेर आमी जोयत व्हरूंक वावरूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दामांच्या मिसावांत आपले मुन्यारपण चलयतात त्या याज्ञिकांक म्हत्वाची भयणी भावांक तशेंच लौकिकांक पवित्र सभेचे मिसांव फुडें व्हरतना सगळ्या आडकोळ्यांक फुडो करूंक बापा लागीं बोळ मागुया. बोमोगाळ बापा किरकोळ आमची मागणी आमी तुजे फुड्यान दवरल्यात. आंकवार मारी कुडयेंतम्या सयत तुवें स्वर्गार व्हेली एतीच्या देण्यांत आमकांय तूं सुफोड कोर आनी आमकांय जें कितें मागलां तें तिचे वरवीं आमकां मेळय. हें आमी मागता तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भारत देशाचो झेंडो. देशाचो झेंडो स्वतंत्रताय पोरचेचो एकचार आनी सुटका खुणायता. आमचे सुटके झुजाऱ्यांनी आपलें बलिदान करून आमकां मेकळीक देश दिलो आनी राजनितीक फुडाऱ्यांनी ह्या देशाक दिशा दिली. ह्या झेंड्या बरोबर आमचो देश आनी तातूंत जियेतल्या सगळ्या नागरिकांक भेटोवया. हुंडो आनी सोरो.
आयज हे दोबाजीक पोरबे दिसा आमच्या भारत देशाचो स्वतंत्रतायेचो दीस आमी मनयता. जायत्या सुटके झुजाऱ्यांनी आपलें जिवाचें बलिदान करून आमकां मेकळीताय मेळयली. ह्या उंड्या सोऱ्या बरोबर आमकां बापाच्या मोगाचे मेकळीतायेंत एक करूंक भेटोवया. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे म्हज्यानी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार प्रभूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या अनागीत विचारावा सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सुर्गींच्या बापा, आमकां मारीच्या दोबाजीक स्वर्गा वरुणा दिसा ह्या तुज्या अपूर्व देण्या खातीर आनी आमच्या देशाची स्वतंत्रताये पासून तुका दिन वासून आमी भारताची तुजी क्रिस्ती भुरगीं तुवें दारार देणेनी बोल्लोली आपले भुंयेंतली ही दानां तुका संतोशान भोपून दिता. तेच बरोबर समेस आमच्या बाबा भयणाचो वावर कोश्ट दुखां संतोश उस्क्यांनी ओतरेक तुका समर्पिता. जेजूच्या अगुणीत मोगाच्या समर्पणांत आमची भेटवणी तूं मानून घे आनी सुफोड कर. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्व पदवीदार आनी शासनाचे देवा, सर्व कार्य आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो आमची जाणवाय आनी बळ. तोच आमचें पवित्रपण आनी स्वतंत्रताय. ताची आवय आंकवार मारिया ताणें केल्ले चडवणीचें प्रथम फळ तिका ताणें पातकांतली निवारून मरणाच्या घासांतली सुटयली आनी अशी आमचेच संपूर्ण स्वतंत्रतायेची गुणांनी बरोवसो तिका केली. देखून ह्या संतोश भरीत उत्सवाच्या दिसा तुवें स्वर्गार उबारून वेल्ले आमचे माये बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दुतां भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरीं गायता.
बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपले शिसांक दिलो आनी म्हळे ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच पोरी जेवण जातोच ताणी काल्च घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्च नव्या आनी सासणी कोराराचे हें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारोतलें हे म्हज्या उगडासा कुरात बावार्थाचो घोट पोरगोटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजू कुळ आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो गुणास्को आनी लियो आमच्या बागीन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा सिमियाव आमच्या आदारी गवड्या आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत को तांकां आनी ज्येश्ठा गुतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माई संगाती तिच्या पुती भाग्योन जुसे भाग्योन धरून दुता आनी सर्व काणी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदुनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना जेजू आमच्या सोडबंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कृपा स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसतो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडून दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून जिवितान सोस काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान उतरेकता
तर आमकां जे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक रासोकी पोरवी आनी मोहिमा तुजी सदांच्या ससना सोमया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धरून दोतांक म्हळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जे येता आनी राजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबी आसूं तुमचे सोबे आसूं प्रती मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाची शिडी संसाराची पापतेरी आमची कागूत कागूत कोण देवाची 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 शिडी संसाराची पापतेरी संसाराची पाप खातीर शांती शांती सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजे कुडांनी रगत आमशूंक बेता ती आमचे जोडटी आनी कास साडीन आसा पूण तुजेच काकुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीन भलायकी आनी अखोती ही देवाची शिडी हो जेजू जो मारियेंतान चलमलो आनी ताणें आपल्या आवयक पातका विणे सांबाळली हो जेजू आमच्या काळजांत येता आमकां कुरपेन भरूंक आनी आपल्या मायेच्या सांगाता दवरूंक ताका शूंक तयार जाल्या ती आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें हें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मागतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका आमेन प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या बापा मोहिमेक पावलोली आमकां मारेच्या मोहिमे वोन पुताची कुडांनी रगत संतोषपोरीत काळजांत घेतल्या उपरांत हे मागणे आमी तुका कोरता आमच्या देशाची उदरगती पासत भारत मातेच्या भुरग्यांनी केल्ल्या प्रयत्नाचेर तुजो आशिर्वाद तुमकां आमच्या देशांत नीत शांती आनी मोग तूं आनी आमी सोमेस्त आमकां मारेच्या पावलांनी चलून तुज्या सांगाता सुर्गे सुखे जिविताचे बर्थेक आनी पुनर्जीवनपणाचे मोहिमेक पावू तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमी मातशे बसुया
आज आमी आसूम सायबिणीची परब समोरुमता हे पुर्बेची तुमकां पुरबी देवान मारयेक आपल्या आशिर्वादान बोरली तोच आशिर्वाद देव तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबांक सुभानपणी दिवं. आज आमच्या देशाची स्वतंत्रतायेचो आमी दीस पाळटा. आमच्या देशा पासतूय आमी देवाक अर्गां दिवया आनी आमचो देश चलोवंक आमकां बरे प्रमाणीक फुडारी मेळूं म्हूण आमच्या देशा पासतूय आमी मागुया. सगळीं शेवटाचो आशिर्वाद घेवंक आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. तुमची सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमचे तकल्यो बागायात आनी दर एका मागणे उपरांत आमेन म्हूण तुमी जबाब दिवचो. आमच्या मोतींचो आनी काळजाचो दोनी जेजू क्रिस्त आमची पावलां शांतीचे वाटेर सांबाळूंक. आमेन. तो आमच्या देशाच्या सर्व लोकांक एकाच बापाची भुरगीं कशीं एकामेकाच्या मोगान एकठावूंक. आमेन. पवित्र आत्म्याचे कृपेन सगळे आमचे प्रयत्न आनी ओत्रेक आपले कुशे प्रमाणे तो सुफळ करूं. आमेन. आनी सर्व पदवीदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी सदांकाळ तगूं. आमेन. वचून यात. मारीच्या सर्ग वरुणाचे मोहिमेंत देवाचे वर्तेपण जिवंक तुमकां धाडटा. देवाची उडोवण. शेवटच्या गीत गावया. T31 पेज नंबर 217. T31 पेज नंबर 217. तुझे